मोगाच्या भावा भयणीनो, आज शुभ वर्तमानांत आमी देवाच्या मागण्याचो यात्निकाचे मागणे याचो आमी दुसरो भाग आयकला. काल आमी पयलो भाग आयकल्लो आनी त्या भागान जेजू आपल्या बापाक दिनो आसता, कित्याक बापान ताका आपलो वावर करूंक आदार दिलो. ताचो बाप ताचे बरोबर चल्लो एके भाशेन आनी त्या जेजून आपल्या बापाचें उतर शिसांक लोकांक सांगलें आनी ताच्या आदारान ताणें खूब खूब मिलाग्री केल्यो. आज जेजू आपल्या शिश्यां पासत मागता आनी ताची मागणी म्हणजे एकूच, शिश्यांक एकवटान सांबाळ, तांकां सुरक्षीत दवर, तांकां पवित्र कर, तांचे मदें एकचार आसूंक जेजू आपल्या बापा भशेन तांचे पासत मागता. जेजू जाणो आसलो की थोड्या दिसांनी ताचे दुस्मान ताका धरतलेत म्हूण, ते कुर्सार मारतलो म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून हे शीस एके भाशेन ताचे मदें एक उणेपण येतलें म्हूण जेजू जाणो आसलो. जायत शीस दुसऱ्या गांवांनी पसरतलेत, देखून जेजू तांचे पासून मागता तांकां एकठांय दवरूंक, तांचे मदें एकचार आसून जेजू आपल्या बापा भाशेन मागता. आज केले भाशेन आमी संस्थे पासत मागुया, जाय धार्मीक ओ समाजीक सगळ्या संस्थेंत सगळ्यांनी एकठांय रावन तांचे मदें एकचार आसूंक आज आमी देवा लागीं मागुया. तशेंच आमचे फॅमिलीक तांचे पासत मागुया, देवान तांकां सांबाळूंक. जो एकचार बापाच्या आनी पुताच्या मदें आसलो तोच एकचार तांचे मदें आसूंक आज आमी तांचे पासतूय मागुया.